कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। ट्रॅफिक दंड भरपा खातीर आता फक्त डिजिटल पर्याय। 1 मार्चा सावन रोख पैसे घेवचे बंद। 30 दिसां भितर दंड भरलो ना जाल्यार जातली कारवाय। ऑनलायन लिंका वेल्यान खंयसूनय फारीक करूं येता ई-चलन। गोंय येरादारी पुलिसांनी 1 मार्च 2025 सावन व्हड बदल केला। गोंयांत आता तालाव डिजिटल पद्दतीन फारीक करचो पडटलो। यान फुडें येरादारी नेमांक पाळो दिलो ना जाल्यार संबंधितांक दिल्ल्या तालावाचे पैसे फकत डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो वापर करून भरचे पडटले। तालाव फारीक करपाक रोख पैसे घेवचे नात। आता चलनांक रोख पैसे दिवपाची प्रथा पुराय बंद जाल्या। ही सगळी प्रक्रिया मार्चाच्या 1 तारखे सावन कॅशलेस जाला अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक प्रबोध शिरवयकर हांणी दिली। आमी 1 मार्चाच्यान कॅश घेवपाचें स्टॉप केला। सो तें सद्याक आमी त्या चलन सुरू केलें 1 ते 10 तारीख पर्यंत। टोटल 7,716 चलन्स आमी इश्यू केल्या। तातूंक जे वायलेटर आसा ताणें कार्ड पेमेंटान 1072 केल्या। दुसरे ऑनलायन पेमेंटांनी 169 केल्या। मागीर तातूंक पेंडींग आसा 1227 आनी आमी सद्याक कोर्टाक 13 केसी धाडून दिल्या। 13 केसीस ज्यो पेंडींग आसा त्यो धाडून दिल्या। ऑनलायन चलान भरप हाचे पयलीं चालू आसा। 1 मार्च सावन ही नवीन डिजिटल प्रक्रिया चालीक लागतली। 2020 सावन ऑनलायन तालाव घेवपाक गोंय पुलिसांनी सुरवात केली। कांय कडेन लोक तालाव ऑनलायन भरताले जाल्यार कांय जाण रोख पैसे भरताले, पूण आतां ऑनलायन तालाव भरप सक्तीचें केलां। रोख पैसे खंयच्याच परिस्थितीन घेवचे नात अशी स्पष्ट शिटकावणी येरादारी पुलीस अधीक्षक शिरवयकरान दिल्या। पयलीं तुमकां हांव सांगता, पयलीं जे US मशीन आमी सुरू केल्लें तें 2020 आमी सुरू केल्लें। सो तेन्ना तातूंक ऑप्शन आशिल्लें की वायलेटर जो आसा ताका ऑप्शन आशिल्लें की आयदर ताणें डेबीट ऑर क्रेडीट ऑर UPI हाणें पेमेंट करपाचो आनी ताका आनी एक ऑप्शन आशिल्लें कॅश पेमेंट करपाचो। जो कॅश पेमेंट आमी स्टॉप केला आसा 1 मार्चाच्यान आनी आमी आतां सगळो पेमेंट डिजिटली घेता। मोबायलाची बॅटरी सोंपिल्ल्यान वा मोबायल बंद पडला वा कार्ड शेणला अशी परिस्थिती नेम मोडपी लोकां मुखार येवपाक शकता। देखून पुलीस सुवातेर उल्लंघनाची नोंद करून ते विशींचो एक लिंक नेम मोडप्यांक धाडटले। उपरांत ताणें ह्या लिंकाचेर क्लिक करून 30 दिसां भितर वेबसायटीचेर आपलो तालाव ऑनलायन फारीक करूं येता अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षकान दिली। हातूंक एक एडवांटेज म्हळ्यार अशें आसा, पयलीं जर कोणाली केस पेंडींग उरता जाल्यार त्या वायलेटराक जावं त्या मनशाक ताका ट्रॅफिक सेल ऑर पुलीस स्टेशनार वचचें पडटालें। आतां समज ताचे कडेन जर कार्ड पेमेंट जायना, डिजिटली तो पेमेंट करपाक शकना आनी ताचे कडेन त्या टायमार जर ना जाल्यार ताणें खंयच्यानी आपले जे ऑनलायन आमकां लिंक दिला त्या लिंकाचेर वचून ताणें पेमेंट करपाक जाता। म्हणजे ताजो टायमूय वाचतलो, ताका खंय पुलीस स्टेशनार ऑर ट्रॅफिक सेलार पावट पडची ना। केन्नाय ताका खंय बसून करपाक जाता, घरा कडेन ऑफिसांत खंयच्यानी तेज्यान पेमेंट करपाक जाता। सद्याक हें सुरळीत चल्लां आनी लोक केसी पेमेंटूय करता, डिजिटली पेमेंट करता। आनी सपोज तरी पूण जर कोणाची केस पेंडींग उरता जाल्यार ताका आमी टायम दिता, 30 डेजाचो टायम। सपोज त्या विदीन त्या लिमिटान करना जाल्यार आमी थोडे तें पळयतले, नाल्यार आमी ती एज पर प्रोसिजर आमी ती केस पेंडींग केस ते वायलेटराची आमी कोर्टाक धाडून दितले। कांय दिसां आदीं दिवचल पुलीस स्टेशनान जमा जाल्ल्या तालावाच्या रोख पैशांनी घोटाळो जाल्लो। एके बायल पुलीस कर्मचाऱ्यान सुमार 71 लाख रुपयांचो घोटाळो केल्ल्याचो आरोप जाल्लो। तिणें ते पैसे बँकेन भरूंक नाशिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। उपरांत ते बायलेक निलंबितूय केल्ली। अशे प्रकार परत घडचे न्हय हे खातीर डिजिटल पेमेंट करपा विशीं विचार सुरू आशिल्लो। हे फाटभुंयेर हो निर्णय घेतला आसूं। गोमंतक TV खातीर वर्षा आश्वेकर।